सरकाराकडल्यान मेळिल्लो निधी गटारांत घालपाचो विचार करचे परस गांवांत नवीन उदरगत प्रकल्प हाडपाच्या नदरेन विचार करात अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें राज्यांतल्या सगळ्या पंचायतींक सांगलें. कोयर वेवस्थापन शेड आनी गांवठी बाजार शेड हरवळे पंचायतीन स्थापन केला. ह्या कार्यावळींत स्वयंपूर्ण संकल्पने खाला आत्मनिर्भर जाल्ल्या गांवच्या वेवसायिकांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्र्यान हरवळे पंचायतीच्या वावराची तोखणाय केली. हरवळे पंचायत ही गोंयांतली सगळ्यांत ल्हान पंचायत मानतात. कोयर वेवस्थापनांत हे पंचायतीचो वावर पुराय राज्या खातीर आदर्श थारता. राज्यांतल्या हेर पंचायतींनी हे कामगिरीची दखल घेवन ही संकल्पना आपापल्या वाठारांनी चालीक लावची अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हणलें. आदलो आमदार मिकी पॉशेको नव्या वादाक तोंड फोडला. ताच्या कोंतान हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या आलेक्स सिक्वेरान आपल्या जल्माची नोंदणी खंय पोर्तुगालांत केल्या. सरकारान ताच्या जल्म नोंदणीची तपासणी करची आनी ही गजाल खरी आसत जाल्यार ताची आमदारकी आनी मंत्रीपद काडून उडोवपाची मागणी ताणें केल्या. दुहेरी नागरीक वेंचणूक लडोवन आमदार आनी मंत्री जावपाक शकता काय कितें असो प्रश्न पॉशेकोन उप्रासला. सिक्वेरान आपल्या जल्माची नोंद पोर्तुगालांत केल्या. आमदार जावचे पयलीं ताणें ती रद्द केली जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार ताका आमदार आनी मंत्री पदावेलो काडून उडोवचो अशी मागणी मिकीन आलेक्साचें नांव घेनासतना केल्या. विकसीत भारत यात्रे वरवीं सरकारी येवजणेचो लाभ घेवपाची संद गोंयकारांनी वगडावची न्ही. ह्या यात्रेंतल्या नागरिकांक सक्षम करपाचो हेत सरकारान दवरला. देखून ह्या यात्रेचो लाभ घेयात असो उलो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें मारला. ह्या यात्रे वरवीं सरकारी येवजणेची उत्तर गोंयांत 60% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 44% जागृताय जाल्या अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलां. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पदकां मेळयल्ल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचो आदिवासी विद्यार्थी संमेलनान भोवमान जातलो. 5वें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन वेर्णा 11 डिसेंबराक जातलें. परिसंवाद तशेंच हेर कार्यावळी जातल्यो. उटाचे अध्यक्ष प्रकाश बेळीप हाणें शुक्रारा पत्रकार परिशदेंत आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाची माहिती दिली. प्रमाणपत्र आनी रोख 20,000 रुपया दिवन पदकां मेळयल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जातलो. संमेलन 11 डिसेंबराक वेर्णा म्हालसा सभाघरांत जातलें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, खेळा मंत्री गोविंद गावडे, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा आनी आमदार गणेश गांवकर संमेलनाक हाजीर रावतले. दिल्लींतले IAS अधिकारी सुरेश चंद्र आनी हेर मानेस्तांची मार्गदर्शन भाशणां जातली. दर वर्सा आदिवासी समाजान दोतोरकी तशेंच हेर उंचेले शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांचो भोवमान करतात अशें बेळीप हाणें सांगलें. आपूण सदांच गोंय राज्याच्या अंत्योदय तत्वांचेर सेवा करीत आयला. तेन्ना सगळ्यांच्या सहकार्यान गोंय राज्याक आमच्या देशाची सांस्कृतीक राजधानी करपा खातीरचे पुराय यत्न आसतले अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें केलें.
संवसारीक फुडाऱ्यांच्या मान्यताय वळेरेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयल्या क्रमांकाचेर आसात. तांकां सेगीत तिसरे खेपे 77% मान्यताय रेटींग मेळ्ळ्या. हाचे आदीं सप्टेंबर आनी एप्रिलांत जाहीर केल्ल्या आंकडेवारीन प्रधानमंत्री मोदींक 76% रेटींग मेळ्ळा. जाल्यार फेब्रुवारीन प्रधानमंत्री मोदी हांकां 78% मान्यताय रेटींग सयत संवसारांतलो सगळ्यांत लोकप्रिय फुडारी मानले. हालींच्या वळेरेंत मेक्सिकोचे अध्यक्ष आंद्रेस मॅन्युएल लोपेज ओब्राडोर 66% रेटिंगा सयत दुसरे सुवातेर आसा आनी स्वित्झर्लंडाचे अध्यक्ष अलेन बर्सेट 58% रेटिंगा सयत तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. उपरांत ब्राझीलाचे अध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा 49% रेटिंग मेळोवन चवथे सुवातेर आसा. जाल्यार अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन 40% रेटिंगान 7व्या क्रमांकाचेर आसा. कारापूर पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसतनाच आतां तिळारीच्या कॅनलांत कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. वाटादेव सरवणच्या जाटये कॉलेजी सामकार आशिल्ल्या कॅनलांत प्लास्टिका सयत सॅनिटरी पॅडां आनी ओलो कोयर उडयल्ल्याचें दिसून आयलां. ह्यान फुडें कॅनलांत कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंचान दिल्या. क्लबांत प्रवेश दिवपाक न्हयकारिल्ल्याच्या कारणावेल्यान बागांतल्या टिटोस लेनींतल्या क्लब डाऊन टाउन ह्या क्लबाची मोडतोड आनी बाउन्सरांक मारपेट करपाची घडणूक घडली. ह्या प्रकरणांत कळंगूट पुलिसांनी 3 दुबावितांक अटक केल्या. ही घडणूक शुक्रारा फांतोडेर 3 वरांच्या सुमाराक घडली. दुबावीत आरोपी वयल्या क्लबांत प्रवेश करपा खातीर आयिल्ले, पूण क्लबाच्या प्रवेशदारार विजय आनी भवानी ह्या टफ सेक्युरिटीच्या बाउन्सर कर्मचाऱ्यांनी तांकां आडयले आनी भितर प्रवेश करपाक न्हयकारले. तेच बरोबर दुबावितांनी बाउन्सर कर्मचाऱ्यांकडेन वाद घालो आनी लोखंडाचे सळयेन आनी दाणो घेवन तांचेर हल्लो केलो. दोनूय बाउन्सरांक खर मारपेट केली. तशेंच क्लबाच्या हारशाचे दार आनी कावंटराची मोडतोडूय केली. दोनूय जखमींचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पोटाची वीदभर खळगी भरपाक लागून कोण कितें करीत सांगपाक येना. छत्तीसगडाची एक आदिवासी फामील तर दोरये वयल्यो कसरती करून आपले पोट भरतात. अजापाची गजाल म्हळ्यार एक 7 वर्साचो भुरगो जीवघेण्यो कसरती करून आपल्या आवय बापाक आदार दिता. हो प्रकार शेनवारा दिवचले पळोवपाक मेळ्ळो. दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन हे कसरतीचे खेळ चलताले. 7 वर्साचो बादल हो भुरगो आपलो जीव धोक्यान घालून दोरयेचेर कसरतीचे खेळ करतालो. हो प्रकार पळोवन थंय जमिल्ल्या लोकांनी तोंडान बोटां घातली. चुरचुरे आयिल्ल्या लोकांनी ह्या भुरग्याक पयशेय दिले. वरभर हे खेळ चल्ले. पळयात कसरतीची खिणचित्रां. मडगांव पुलिसांनी शुक्रारा रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवन चरस ह्या गुळी वखदांची तस्करी करपी मनशाक अटक केला. तो मूळ नेपाळचो. 18 वर्सां पिरायेच्या ह्या मनशा कडल्यान 250 ग्रामाचो 1,25,000 रुपयांचो चरस जप्त केला, अशी माहिती पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नाईक हांणी दिल्या.
जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण 22 डिसेंबराक जातले. नातला पयली जुवारी पूल येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. देशांतलो एक सोबीत सुंदर पूल म्हूण जुवारी पुलाची नामना आसा. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं जातले म्हूण कळटा. फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत जुवारी पुलाच्या पयल्या लेनीचे उक्तावण जाल्ले आनी आतां दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण 22 डिसेंबराक जातले. तशेंच वेर्णा जंक्शनाचेर जावपी येरादारीची गजमुड्डी पयस करपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो उद्देश आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. काँग्रेस आनी गैरवेव्हार हे समीकरणूच जाल्ले आसा. काँग्रेसीचो खासदार धीरज सावू हाचे कडेन 210 कोटी रुपया आयले खंयच्यान असो प्रस्न खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें उपरासलो. तशेंच काँग्रेसीन हाचेर जाप दिवपाची मागणी ताणें केल्या. कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकींत वाडिल्ल्या उदकाच्या प्रदुशणाक लागून शेतकारांचेर हावळ आयल्या. वसणुकेंतल्या उदका स्त्रोतांनी घाणयारे तशेंच कंपनींतले प्रदुशीत उदक सोडपाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. बेकायदेशीर रितीन कुंकळच्या उद्देगीक वसणुकींत बिगर गोंयकारांच्या राबित्यांत वाड जावपाक लागल्या. काम मेळचें म्हणून आयिल्ले हे बिगर गोंयकार अतिक्रमणां करून हांगाच स्थायीक जावन रावल्यात. हाचो दुश्परिणाम ह्या वाठारांतल्या उदका स्त्रोताचेर जाल्लो दिसून येता. कारण ह्या उदका स्त्रोतांचो उपेग शेतकार आपल्या पिकावळी खातीर करतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक कागाळ करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचें नगरसेवक उद्देश नायक देसायाचें म्हणणें. बोंडवल तळ्याचे उदक कोणी तरी मुद्दमून आटयला हे जग जाहीर जावन रावला. पूण अजून मेरेन दोशी कोण तो मेळना. हाचेर अजूनय तपास चालूच आसा आनी तळ्याक न्याय केन्ना मेळटलो हो व्हडलो प्रश्न जावन रावला. तळ्याची पातळी सामकीच चुकिल्ल्यान कालापोर गांवाक व्हडल्या संकश्टाक आतां तोंड दिवचें पडटलें. बोंडवाल तळ्यांतल्या जाग्याचे टॅनंटांनी हो घातपात केला आसुये असो दुबाव कोमनदाद पंचायत आनी आमदारांनी उक्तायला. तशेंच हे बाबतीच्यो कागाळी पुलीस स्टेशनांत नोंद जाल्या. गेल्या सप्तकांत आमदार आनी कोमिंदादान हायड्रोलॉजिस्टांक घेवन तळ्याची पळोवणी केल्ली, पूण तांचो अहवाल अजूनय गुलदस्त्यांत. पोलिसांनी कोमंदाद आनी टॅनंटांक चवकशीक आपयल्ले, पूण फुडली कसली पावलां घेतली हाचेर अजूनय प्रश्नचिन्ह. कामतनगर सुकूर वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर पर्वरी पुलिसांनी धाड घातली. ह्या कारवायेंत पुलिसांनी दुबावीत 4 जाणांक अटक केल्या आनी तांच्या कडल्यान सुमार 1.5 लाखांचो माल जप्त केलो. सुकूरच्या कामतनगरांत बेकायदेशीरपणान ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंग चलता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळी. पुलिसांनी रोखडीच कारवाय करून त्या जाग्यार धाड घालून 4 जाणांक अटक केली.
रेव उसपुपाच्या प्रकरणात न्यायालयान पुलिसांक उजरायले उपरांत तिसवाडी, फोंडे, पेडणे आनी दिवचल तालुक्यांतले 8 पुलीस निरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात. बदली आदेशा प्रमाण पणजे मुख्यमंत्री सुरक्षा खात्यान काम करपी पुलीस निरीक्षक योगेश सावंत हांचे पोणे गोंय स्टेशनांत, निरीक्षक राघोबा कामत हांची बदली म्हाड्डोळा, रायबंदर गुन्यांव फाट्याचे निरीक्षक नारायण चिमुलकार हांची बदली मोपा विमानतळ स्टेशनांत, वाळपयचो निरीक्षक दिनेश गडेकार हांची बदली दिवचले, मोपा विमानतळ निरीक्षक निनाद देऊळकर हांची बदली रायबंदर गुन्यांव फाट्यान, दिवचलचे निरीक्षक राहुल नाईक हांची वाळपय, माड्डोळचे निरीक्षक सतीश गावडे हांची सतर्कताय खात्याच्या एसीबी विभागांत आनी पोणे गोंयचे निरीक्षक सतीश पडवळकार हांची गुन्यांव फाट्यान बदली केल्या. भारत देश तंत्रज्ञानाच्या मळार बरीच प्रगती करीत आसा. तेन्ना फुडारांत एआयच्या विकासांतूय सक्रिय योगदान दिवपाक समर्थ आशिल्ल्याचें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केलें. एआय सारक्या माचयेचो उपेग भारतीय नागरिकांक सशक्त करपा खातीर जावचो. हातूंत भाशेच्या मळार, शिक्षणाच्या मळार आसूं वा वैयक्तीक मळार, तशेंच भलायकी सेवेंत आनी शेतकी म्हायती मेळपाकूय हाचो लाव जावंक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांचें म्हणणें. देशवासियांनी वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल ह्या उपक्रमाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें उत्तराखंडच्या देहरादूनांत आयोजीत जाल्ल्या ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटा वेळार उक्तायली. भारत देशान फाटल्या कांय वर्सांत बरीच उदरगत केल्ली आसा. सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांक लागून फकत 5 वर्सां भितर सुमार 13 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात, जाचो पुरेपूर फायदो देशाच्या अर्थवेवस्थेक जाला. जाका लागून आतां वोकल फॉर लोकल आनी लोकल फॉर ग्लोबल सारक्या उपक्रमांक चालना मेळटली अशें प्रधानमंत्री उलयलो. दोन 2047 मेरेन भारतांत 4500 वंदे भारत ट्रेनी चलतल्यो असो विश्वास केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियान उक्तायलो. तशेंच 3 वर्सां भितर बुलेट ट्रेनीचो पयलो विभागूय सुरू जातलो. ट्रेनींतल्यान कार्बन उत्सर्जन उणें जावचे खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात. 2014 वर्सा सावन रेल्वेच्या अर्थसंकल्पांत सगळ्या मुळाव्या सुविधांचेर खाशेले लक्ष दितात अशी माहिती मंत्री सिंधियान दिली. नवे संसद भवन खऱ्यांनीच खूप सुंदर अशा उतरांनी नामनेची लेखिका आणि अभ्यासक सुधा मूर्ती हिणे पहिल्याच खेपेक संसद भवनाक भेट दिल्या उपरांत तोखणाय केली. आपल्याक खूप तेंपा सावन संसद भवन पळोवपाची इत्सा आशिल्ली, जी निमणे पुराय जाली अशें म्हणीत सुधा मूर्तीन खोस उक्तायली.
परदेशांत वचपाक विजा आनी पासपोर्ट ह्या दोगांयची गरज आसता, पूण कांय देश अशे आसात जंय भारतीय नागरिकांक फकत पासपोर्टाचे मजतीन वचूंक मेळटा. तुमी फकत पासपोर्टाचे मजतीन ह्या देशांत पावपाक शकतात. विजा ऑन अरायव्हलाची सेवाय घेवपाक शकता. जाणून घेयात त्या देशांची नांवां. तुमी 30 दिसां खातीर विजा बगर सेशेल्साक वचपाक शकता. तेच प्रमाण नेपाळाक, भूतानाक तशेंच हाँगकाँग, मॉन्टेसेरात, बार्बाडोस, डॉमिनिक, ग्रेनाड, हैती, एल साल्वाडोर, कतार, मॉरिशस, मालदीव, स्वालबार्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थायलंड, सेंट लुसिया, न्यू बेटान, सर्बियान ह्या देशांनी भोंवतना खूब जतनाय घेवची पडटा. पयलीं विजा घेवपाची गरज नासली तरी विमानतळार पावतकच विजा घेवचो पडटा. हाचे वांगडाच विजा ऑन अरायव्हल मेळोवपा खातीर तुमकां विजा ऑन अरायव्हल फी भरची पडटा. तुमकां विजा मेळिल्ल्या दिसा प्रमाण तितले दीस तुमकां थंय रावपाक मेळटा. भारत देशाक संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था करपाचें लक्ष्य आशिल्ल्याचें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयलाचें म्हणणें. भारत आत्मनिर्भर जावपाक लागला, देखून देशाक उत्पादन, आधुनीक तंत्रज्ञान आनी नवनिर्मिती क्षेत्रांत उंचेल्या पावंड्यार पावोवपाचो यत्न आसा, अशें केंद्रीय मंत्री गोयलाचें म्हणणें. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियेन हॉस्पिटल आनी शिक्षणीक संस्थां खातीर UPI वेव्हाराची मर्यादा 1 लाखा वयल्यान 5 लाखां मेरेन वाडयल्या. वेगवेगळ्या विभागां खातीरच्या UPI मर्यादेचो वेळेचे वेळार नियाळ घेवप जाता. देखून आतां हॉस्पिटल आनी शिक्षणीक संस्थां खातीर ही मर्यादा 5 लाख मेरेन वाडोवची असो प्रस्ताव मांडला, जाका लागून लोकांकूय हाचो लाभ जातलो. हातूंत लाभार्थ्यांक क्रेडीट कार्डाचो पेमेंट, विमो आनी म्युच्युअल फंडांचो उपेग करूंक मेळटा. जुलय म्हयन्यासावन भायल्या देशांतल्यान येवपी मालाचेर बंदी घाल्ली आसतना भारतान बेरेस्तारा साकून 5 आफ्रिकन राष्ट्रांक बिगर बासमती धव्या तांदळाची निर्यात करपाक परवानगी दिली. परराष्ट्र वेपार महासंचालनालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत भारतीय तांदूळ निर्यातक महासंघाक नेपाळाक फकत 20 मेट्रीक टन बिगर बासमती तांदूळ निर्यात करपाची सूट दिल्ली आसा. उत्तर गोयचे आदले पुलीस अधीक्षक लालू दुहोमा हाणें मिझोरामाच्या मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. लाल दुहोमा हांचो जल्म 22 फेब्रुवारी 1949 दिसा जाला. तांचे बापूय शेतकार. 1972 राज्याचे पयले मुख्यमंत्री सी चुंगा हांणी तांकां आपले खाजगी सचिव म्हूण नेमले. ह्या काळांत राजशाळेंत शिकून ताणें डिस्टिंक्शनान पदवी पुराय केली. मागीर ताणें IPSची परीक्षा दिली. भारतीय पुलीस सेवे खाला 1977 ताणें गोंयांत नोकरेक सुरवात केली. ही तांची पयली सरकारी नोकरी. 1982 मेरेन ते हांगा आशिल्ले. पणजे पाट्यार रावताले. ते पयलीं उपविभागीय पुलीस अधिकारी आशिल्ले. मागीर तांकां बडटी मेळ्ळी. गोंयांत आसतना ताणें भांगराची तस्करी आनी हेर स्मगलिंगा आड बरें काम केल्लें. गोंयांतल्यान तांची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांचे सुरक्षा मुखेली म्हूण नेमणूक जाली.